8-7 Jesu Muncha Sorvonara, page 109. Jesu Muncha Sorvonara, Usvarochi Alituka, Vortia Bapan Solmudilo, Moimena Plasarko Kelo, Vortia Bapan Solmudilo, Moimena Plasarko Kelo. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें. आमेन. आमचे सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमची सोफी आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयज आमी सगळे क्रिस्ती भावार्थांच्या मनान काळजान एक आनंदाचो दीस म्हूण जावन आसा. कित्याक सर्वेस्पोर देवान आमच्या सोडवणाराक जेजू क्रिस्ताक आमचे सवे ह्या संवसारान म्हूण धाडला आनी सदांच तो आमचे पासत ह्या संवसारान वावुरता. तरी पूण आमकां बरेच फावट आमच्या पातकांक लागून, आमच्या गर्वाक लागून आमकां तो दिश्टी म्हूण पडना. आमी सोदता खंय म्हूण जावन आसा आमचो सोडवणार, केन्ना म्हूण आमकां तो मेळटलो, खरेंच केन्ना म्हूण आमकां सोडवण म्हूण मेळटली. इतले दूख, इतले कश्ट, इतले त्रास कित्याक म्हूण म्हज्या जिवितान म्हाका सोसूंक म्हूण पडटा. पूण बरेच फावट आमी मागणे वरवीं देवा सरशी म्हूण येता, भावार्थान मागता, पूण तरी पूण केन्ना केन्ना आमी त्या उतरांचेर भावार्थ आनी विश्वास दवरिना. जेन्ना आमकां कांयच फावो जायना, आमी दुसऱ्यांक मेळिल्ली देणी पासत भितरल्यान जेलसीन म्हूण रावता आनी त्या वरवीं जो उजवाड आमकां मेळ्ळा तोय उजवाड आमी पेटोवन म्हूण दवरिना. ह्या संवसारी जिवितान वावुरता आसतना बरेच फावट संवसारी वस्तू आमकां लोबदून आमी एके भाशेन वेगवेगळे डिरेक्शनान्स म्हूण वेता आनी त्याच डिरेक्शनान जेन्ना आमी आमची वाट चुकता आमी पातकान म्हूण पडटा. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर आमची जी पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगपार मरे सगल्या देवगितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklutko, somia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, somia kaklutko, somia kaklutko. Page number A4, Moima Deva Kunsorgi. Moima Deva Kunsorgi, Moima Deva Kunsorgi, Ani Shantita Chaista Sausarvi,
आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया सोर्पोविदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोरवैभवा पासो आम्ही तुका वाकांता मोहिमा देवा कुसोर्गी मोहिमा देवा कुसोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सौम्य जेसू Krista Bapaच्या एकल्या स्पुता सौम्य देवा देवाची शिली तू संसाराची पाप काटाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची मोहिमा देवा कुसोर्गी मोहिमा देवा कुसोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेची Jesu Christa Eklos tu povid, eklos tu isvor, eklos tu por misvor. Moima deva kusorgi, moima deva kusorgi. Ani shanti tacha ista sausari, ani shanti tacha ista sausari. प्रार्थया शासनाच्या सोर पदवीदारा देवा पृथ्वीचेर जेन्ना काळोख पडलोलो तेन्ना तुजो शासनीक शब्द उजवाडांतलो उजवाड स्वर्गांत हांवन देंवून आयलो फांत्या परी उदेतोल्या तुज्या पुताच्या दुलोप उजवाडान आमच्या गिन्यानाचो काळोख पळून वचूंक आनी तेच जिवीत सुर्याच्या किरणावरी आमचे स्वयं नव्या जिव्यान भरूंक आनी आमची काळजां सर्गीचे शांतीन भागी करूंक हे आमी मागता त्याच आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. कितली सोबीत पावलां ती दोंगरा वेल्यान चलून येता ताची बरी खबर तो हाडटा शांती सोडवून परगोडटा अशें तो सियोनाक सांगता. तुजो देव राजवट चलयता चीत दिवन आयक. तुज्या राखणे आपलो थालो वयर काडटात ते सगळे एकाच थालयान आड्डोतात कित्याक सर्वेस्पोर सियोनाक परतून येता तो आपल्याच दोळ्यांनी ते पळयतात. गोट्टान जाल्ले जेरुसाल्याचे घरा निवासानो कुशालकायेचे उद्गार सोडात कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरचेक बुजयता जेरुसाल्याची सोडवण करता. सर्वेस्पोर आपलो बावलो झुजाक तयार करता आनी प्रितुमेच्यो सगळ्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण पळयतल्यो.
देवाचे उतोरे देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली सगळीं म्हणुया शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली सर्वेस्पराक रोचून गा नवें गीत सुंदर सोबीत ताणें खेळले ओचोऱ्या उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरूंक सोडवण दिली जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली इस्रायेलाचे कुलेतान आपलो तीर विस्वासी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली आख्खे प्रितवेर गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानान कुशाल गितां गोडून गा आनंदाचे उल्हास सोड जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली किन्नरो हातान धरून वेगवेगळी वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तोणतोणीत वाखाणणी कर जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप बा भयणो मागा जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजांक कडेन उलयलो पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो ताका देवान सगळ्या वस्तूंचो दाजी केला ताचेच वरवीं सगळी प्रितूम रचल्या तो देवाच्या वैभवाचो पोजोल आनी ताचे स्वयंबाचो सोपून रुपकार देखून आपल्या शक्तिवंत शब्दान आख्खो संवसार तो सांबाळटा आनी पातक्याच्या मेलेपण काडल्या उपरांत स्वर्गार तर देवाच्या उजव्याक बसला जितले देवदूतां वोन श्रेश्ठ नांव ताका जाजीपण फावो जालें तितलो तो ताचे वोन व्हड आनी खरेंच खंयच्याच दुतांक देवान केन्ना तरी अशें म्हणलां जायत तूं म्हजो पूत आयज हांव तुका जोम दिला आनी तशेंच हांव ताचो बाप आनी तूं म्हजो पूत त्या भायर आपल्या मालगोल्याक संवसारांत पातयतना तो म्हणटा सगळे देवदूत ताका नमस्कार करूं देवाचे उतोरे देवाचे व्हड उपकार सगळीं उबी रावया Alleluia, 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 soglia canonzala, Alleluia, Gesù amcia naila, Alleluia. Soglia canonzala, Gesù amcia naila, Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबी आसूं. सांजो वापरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. अरोंबाक शब्द आसलो आनी शब्द देवा सवे आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सवे आसलो. ताचे वरवीं सोर वस्तू रोचलात आनी रोचलोल्या वस्तू मदें ताचे विणून आयलोले कांयच ना. ताचे सवे जिवीत आसले आनी ते जिवीत जावन आसले मनशाचो उजवाड काळोखान परजळता आनी काळोखान उजवाडाक आतापून ना. देवान धाडलोलो कोण एक मनीस आसलो. ताचें नांव जुआंव. सगळ्यांनी भावार्थ दवरचे खातीर उजवाडा विशयी गवायकी दिवंक म्हूण तो गवाय कसो आसलो. पूण आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशयी गवायकी दिवंक तो आयलोलो. एक मनशाक उजवाडांतलो नीज उजवाड शब्द जावन आसलो. तो संवसारांत येतलो. तो संवसारांत आसलो आनी संवसार तांचे रचलोलो, तरी संवसारांत ताका वळखूंक ना. आपल्या मदें तो आयलो आनी ताचेच परजेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक आपल्या नांवाचेर विश्वास ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वंदवणीन न्हय, मनशाचे कुशेन न्हय, पूण देवान जल्म दिला. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कुरपेन आनी स्वतान भरलोलो. ताची महिमा आमीच देखला. ही महिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा महिमा. ताचे विशयी गवाय दिवंक जुआंवान आरडून म्हणले, तो म्हजे उपरांत येता खरें, तरी म्हजे आदी आसलो देखून तो म्हजेवन व्हड. अशें म्हणून हांवें तुमकां जाची खबर सांगला तो होच. आनी ताचे संपूर्णायेंतली आमी सगळ्यांनी घेतला कुरपेर कुरपा. समूर्त मोजेसा वरवीं दिल्ली कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयला. देवाक कोणें कधीच पळोवंक ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान ताची वळख आमकां दिल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणींनो, आयच्या ह्या परबे दिसा आमी जेन्ना आयच्या वाचपांचेर नियाळ म्हूण करता, आयच्या वाचपा वरवीं आमकां हीच खबर म्हूण मेळटा. सर्वेस्पर देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो, तेन आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान आमच्या सोडवणे पासत म्हूण धाडला. जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितान कोण म्हूण जावन आसा. आमी ह्या संवसारान जियेता. जेजू जावन आसा देवाचो एकलोच पूत म्हूण आमी भावार्थान जेन्ना सदमानता म्हूण आमी मागणें करता, त्रिएक देव तितूंतलो दुसरो मनीस जावन आसा जेजू क्रिस्त. पूण हे सगळे भावार्थ जे आमकां आदले करोरा पासत आमकां मेळ्ळोले आसा, पूण जेन्ना खरेंच आमच्या जिवितान कितें कश्ट त्रास दूख आमकां सोसूंक म्हूण पडटा, आमी कितें म्हूण करता? आमी ते भावार्थाचेर खरेंच भावार्थ आनी सत मानता, काय आमी फकत आमकां जाय ते जेन्ना आमकां मेळटा आमी देवाक विसरून म्हूण वेता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेन्ना आमी पळयता, देव जावन आसा तो शब्द, ज्या शब्दा वरवीं हे संवसार सर्वेस्पर देवान रचलो. शब्दा वरवीं प्रवाद्यांनी आमकां देवाची खबर म्हूण दिली, कित्याक देवानूच आपल्या उतरा वरवीं ती खबर प्रवाद्यांक सांगोंक म्हूण सांगलेले. भावार्थ विश्वास धरून
देवान तांच्या जिवितान जे घडण्यो करून म्हूण हाडल्यो ते वरवीं दुसऱ्यांका तेंच्यांनी गोवायकी दिवन भावार्थ आनी विश्वास तांच्यांनी सगळ्यांच्या जिवितान वाडयलो आनी त्याच वरवीं आमकांय तोच भावार्थ मेळ्ळलो आसा. ह्या दिसांनी कोविड-19 ताका लागून आमी बरेच फावट भिरांतीन म्हूण रावता. कितें म्हूण घडटलें, कशे भाशेन आमचें जिवीत सुफळदायक जातलें काय हेच दुकान आमकां आमचें जिवीत फुडें म्हूण व्हरूंक जाय, हो दुबाव आमच्या जिवितान आसा. आनी त्याच वेळार आतां ह्या दिसांनी आयज आमी जेजूक आमच्या जिवितान घेता. तो खरेंच आमच्या वांगडा वावुरता, आमच्या जिवितान आमचे भितर तो सरता आनी ज्या भाशेन तो जावन आसा उजवाड, त्याच उजवाडान तो सदांच आमकां हाडूंक म्हूण सोदता. पूण कितले फावटी म्हूण आमी सगळें कितें ताच्या हातीन अर्पण करून म्हूण भावार्थान म्हूण रावता. आमी बरेच फावट हे संवसारी जिवितान आमकां जें दिश्टी पडटा तें आमकां जाय आनी जेन्ना आमकां तें मेळना आमी धांवता तेंचे फाटल्यान. आमकां कितें गरजेचें तें आमी चिंतिना. खरेंच जर आमकां जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितान आसा तर आमकां आनीक कांयच नाका. कित्याक जें गरजेचें तो वेळ येताच आमकां दितलो. कित्याक देवानूच आमकां हें जिवीत दिल्लें आसा. आनी जेन्ना आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी वाचता जे देवान आमकां आपले भाशेन केलां, पूण तरी पूण आमी देवाक वळखूंक आमच्यान जायना. देवान जर तर आमकां आपले भाशेन केलां तर खरेंच भावार्थान विश्वासान जे प्रमाणीकपणान आमकां जिवीत जिवंक जाय तें आमच्यान जिवंक म्हूण येता. पूण गर्व, जेलसी, हेट्रेड आनी चड आमकां आमच्या जिवितान ज्यो वस्तू जाय तेचे फाटल्यान जेन्ना आमी वेता आमी सदांच दुसऱ्यांक मान दिनासतना रावता आनी त्या वरवीं आमी पातकांनी म्हूण रावता. आनी तेच आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं आमकां दिश्टी पडटा. हय आख्खे संवसार रचचे आदी संवसारान काळोख जावन आसलो आनी त्याच शब्दा वरवीं सर्वेस्पर देवान उजवाड संवसारान हाडलो आनी तोच उजवाड जावन आसा जेजू, जो आमकां मेळ्ळा. देवाचो मोग आमच्या जिवितान आमकां दाखोवन म्हूण तेन दिलो. तोच मोग जेन्ना आमी आमच्या जिवितान एक्सेप्ट म्हूण करता आमच्यान दुसऱ्यांक सोसूंक म्हूण जाता. कित्याक मोग सगळें कितें विसरून सगळें एक्सेप्ट करून फुडें वचूंक तोच मोग आमकां दाखयता. पूण जेन्ना आमी आमच्या जिवितांतले मोग काडून उडोवन फकत हेट्रेड आनी जेलसी काळजांनी रिगून म्हूण दवरता आमच्यान केन्नाच आमचें जिवीत बदलूंक जावचें ना. आनी आयच्या ह्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पर देव सदांच आमकां भावार्थान विश्वासान उजवाडान म्हूण हाडीत आसा. तर म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना सदांच देवाचें उतर जें आमकां मेळ्ळां त्या शब्दाचेर भावार्थ विश्वास धरून सदांच तो ती वाट दाखयता ते वाटेन चलूंक फावो जावं म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी ह्या मिसा बलिदानान मागुया. आमी सगळीं उबी रावया. आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सदमानता देवाक, सोरपदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सामावलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल तेणें कोस सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुंजबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो सोडवणदार आमचे मदें आसा. तो आमचे जिवितान आमकां उजवाडान हाडूंक तो वावुरता. ह्या मिसा बलिदानान वांटो म्हूण घेवंक आमी हांगा हाजीर म्हूण जाल्यो. आमच्या मनांतल्यो थोडी मागणी जावन आसात ती आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो सोडवणेचो वावर वळखून घेवन परजेक सोडवणेच्या वाटेंतल्यान चलून व्हरूंक
तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कान दी बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पुर्जेचो कोश्ट भार उणो करूंक वावरूंक आनी प्रमाणीकपणाचो समाज बांदून हाडूंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कान दी बापा. आमी सोगल्या क्रिस्ताच्या पाटलावदारांनी जेजूचे आसण्यान अणभवान आनी कृपेन वाडून सोडवणेची वाट चलोवंक आनी देवाचे कुशे पोरमोणे आमची पावलां मारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कान दी बापा. ह्या समाजान कश्टावतल्या गरीब दुबळ्या आनी एक सुर्या सवे जेजूच्या जल्माची बरी खबर तांकां वाटूंक आनी तांचे सेवेक आयती आसूंक तांचें जिवीत समाधानान भरूंक बापाचो आदार मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कान दी बापा. भोव मोगाळ बापा, आमी आतां उच्चारलां त्या मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो खाजगी मागणी जावन आसात ती तूं दयेन आयकून घे. तुज्या उजवाडान सदांच आमचें जिवीत जिवंक तूं दाखयता ती वाट फुडें व्हरूंक आमकां तुजी कृपा दी. सोर पदवेदारां आनी काकूत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कोनवळायन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतरला खायन येवंक ह्या पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून तुजे सरशी आमी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. C11 बेटोयता ही आमची दाना. पेज 32. बेटोयता ही आमची दाना. तेच बरोबर आमची चिंतना. मानता तसली करवरताना बदल सोम्या आमची मना. दिता तुका फुलां फुलां बदल आमची शेतां मोलां. उत्पन्न कोच्याक ओदीक फुलां मागता आमी तुजी बालां. दिता तुका फुलां फुलां बदल आमची शेतां मोलां. उत्पन्न कोच्याक ओदीक फुलां मागता आमी तुजी बालां. म्हज्या भाव भयणींनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागत. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपले मोहिमेक आनी आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भक्ती सपूर्णायेन आमी करूंक पावता आनी ताचे वरवीं तुजे बक्षणें आमकां सपूर्णायेन मेळटा देखून
आयच्या दोबाजीक परबे दिसा ही भेटवणी आमच्या हातांतली तूं मानून घे तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोफी आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. O Yoshi आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर तें, आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानांची किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखूंक आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटूंक वचूंक आमची काळजां. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी स्वर्गीचे सर दळबारा सांगाती तुजे महिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मारूंक सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत, पातकाचे बक्षणे मेळचे, तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वार उरतले, हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी हे काळजींतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवानी सोन आमी तुजें मरण परगटा. बापांक जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परांक आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती बागवेंत जुजे, भाग्यवंत दोरमदुता
आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगातान, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमचो सोडूणार जो आमचे मदें आसा तेन दिल्ले शिकवणे प्रमाणे त्याच उतरांनी आमी सगळीं आतां म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तानेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडूणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायेमोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत खोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत खोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंक परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कडसरून म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. शेल्यांक कावंतार D46 पेज 74. D46 पेज 74. Zatlo salva, zorów taka suba muda, zorów taka suba muda. Tyuta wispas duszy, tyuta wispas sodans duszy, ama shilia golia Jezu, jaka cindan dovor somu, tyuta wispas duszy.
सासने जीवित मोजे वाटून देवता विश्वास तुझी देवता विश्वास सोदांस तुझी आमाशिल्या गोल्या Jesu Jekat sindan dovor somu Teota visvas tuži Teota visvas sodans tuži Amašilia golia Jesu Jekat sindan dovor somu Borogoli auxilianțo, Tancicatin toiar moro, Ailar dusman, Apollona, Apollona, Tanca solun, Avotsona, Tanca solun, Avotsona, Teuta visvas tuži, Teuta visvas sonans tuži, Amašilia golia Jesu, Jekat sindan dovor somu, Teuta visvas tuži, Teuta visvas sodans tuži, Amašilia golia Jesu, Jekat sindan dovor somu. Zoshi papa, olok moshi, animaka, olok tachi, moja shilia, mojiolo, animaka, tachiolo, animaka, tachiolo, Teuta visvas tuži, Teuta visvas sodans tuži, Amašilia golia Jesu,
प्रार्थुया. जेजूचे आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, आयच्या दिसा जल्मल्या आमच्या सोडवणाराक आमकां तुजी भुरगीं करून आयलं. तो संवसारांत आमच्या जिणेंत अदीक अदीक ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताचे अमोर जिवितान आमकां सगळ्यांक वांटो दी. हे आमी मागता तुजे प्रितीवन पुतान जेजूचे नांवी. आमेन. मातसो वेळ बसात. बझिलिकेंत जे येतात तितल्या पाद्रींच्या आनी आमच्या कामगारांच्या नांवान तुमकां हांव बरी नातालां आवडयतां. अ हॅपी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू. दोज वा हियर आनी जे कोण मिडियाचेर आमच्या मिसान भाग घेतात आख्ख्या संवसारांत, तो तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. हे मीस आमकां फादर जॉन ताणें हें भेटयलेलें आसा, ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताणें प्रवचन केल्लें आसा. बाकीचीं जीं हांगसर वावुरतात तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. गायन करतात, वाचपां करतात, हांगसरी मांडवळ करतात, मिडिया आमचो ब्रदर लिंडसे आसा ताका, आमचे सावंड आसात, सावंड आमकां रेंजिलान केल्लो आसा. सदांच ते हो सावंड पळयतात हांगसर आनी जाता तितलो बरो बरो करूंक सोदतात. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या वांगड्यांक. त्याच बरोबर जे आमकां हांगसर मदत करतात तितल्यांकूय, आमचे वॉलंटियर्स खूब तोकस घेतात, तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा काळजांत थावन. आनी तुमकां सगळ्यांकूय ज्यांकां आमचे बरोबर वावरूंक जाय तांकांय हांव आमंत्रण दितां. तुमकां तर वॉलंटियर्स जावंक जाय जाल्यार आमकां नांव दिया. तुमकां तर ह्या मिसान वांटो घेवंक जाय. हिंच्याय मिसान आयताराचे म्हणना हितून 4 मिसां आसतात. 7, 8, 9, 15, 10, 15चे मीस इंग्लीश भाशेन. पयलेर मोद्यानीर मिडनायट मास आसतलें इंग्लीश भाशेन. तुमचें नांव थंयसरूय दिवंक जाय. त्या भायर सकाळची म्हणना हितून 7, 8, 9, 15, 10, 15चे मीस आसतले. तो तुमी जाणात आमचो नंबर आसा, पूण जांकां आजून कळोंक ना तांकां सांगता हांव. 9075212942. तुमचें नांव, कितलीं जाणां येतल्यात हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसाक, हे 4 मुद्दे तुमी वॉट्सॅपाचेर आमकां धाडीत जाल्यार अदीक बरें जातलें. कित्याक आमचे कडेन तुमचो नंबर आहा, रोखडेंच मागीर तुमकां पाठोवंक जाता, कन्फर्मेशन दिवंक जाता. खूब फावटीं कितें जाता, फोन केलो जाल्यार तुमचो फोन केन्नाय आमकां लागना, मागीर तुमी मातशीं कासावीस जातात, बरें दिसना. तुमकां तर वाचपां करूंक जाय. खूब जाण आतां वाचपां करपाक नांव दितात. तुमकां रोखडीच तीं वाचपां हिंची आहा तीं पाठयतलीं वॉट्सॅपाचेर आनी तुमच्यान घरा प्रॅक्टीस करूंक जाता आनी हांगसर येवन बरे भाशेन देवाचें उतर परगोटूंक जाता. वाचपूच न्हय पूण तें परगोटूंक जाय. तर ते भाशेन तुमी परगोट्टेल्यात. नंबर 9623639257. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमच्यो तकल्यो बागोयन अगणीत मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताचे महिमेवंत जल्मा वरवीं ह्या पवित्र दिसा परजळीत केलो. तोच बाप अगणांचो काळोख पयस करून आनी सुगुणांच्या उजवाडान तुमकां सगळ्यांक हाडूंक. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोश भरीत खबर गवळ्यांक दिवन आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोशान भरून आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूंक. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं स्वर्गार आनी संवसारा मदें एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागोत करून आनी स्वर्गीच्या सुखान तुमकां पावूंक. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवून आनी तुमचे सवे सदांच आसूं. वचून येत जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां संतोश भरीत जावंक धाडटा. देवाचे बड उपकार. एज 5 येयात भावार्थ्यानो,
Page 108.